नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आनी हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो 20 डिसेंबराक जावपी जिल्लो पंचायत वेंचणुकेची आचारसंहिता शेनवार सावन जाली लागू वेंचणुके खातीर उमेदवारी पत्र दाखल करपाची प्रक्रिया 1 ते 9 डिसेंबर मेरेन आसतली सुरू राज्य वेंचणूक आयोगान केली घोशणा आंबेडे नगरगाव सत्तरीतल्या सुपर मार्केटाक लागला उजो लाखांनी रुपयांचे जाले लुकसाण शॉर्ट सर्किट जाल्ल्याचो अदमास सुदैवान टोळी जिवितहानी छप्पनवे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची रंग्यायी समाप्ती स्किन ऑफ यू चित्रपटाक फावो जालो भांगरा मोर अभिनेते रजनीकांत हांका सिनेमा मळार योगदान दिल्ल्या खातीर तांचो केलो भोवमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या हस्तुकी जाले काणकोणच्या श्री संस्थान गोकर्ण जिवोत्तम मठातल्या श्रीरामाचे 77 फूट उंचायेचे मूर्तीचे भव्य पद्धतीन अनावरण तांबडो रस्तो मुळगांव घडलो भिरांकूळ अपघात 2 दुचाकींची जाली समोरासमोर टक्कर बार्देसच्या दोनूय दुचाकी चलोवपी तरणाट्यांक आयले आगताक मरण आणि कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पूजा नायकान केल्ल्या आरोपांचेर पीडब्ल्यूडी अभियंता उत्तम पार्सेकराचे मौन व्रत नो कमेंट्स म्हणीत पार्सेकरान टाळे उलो आता खबर विस्तारान आंबेडे नगरगाव सत्तरीच्या सुपर मार्केटात अस्कीत उजो लागलो थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कैद केले उजो पालोवपी दळान घडणूक धार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो उजो खंयच्या कारणाक लागलो हाचे कारण मात स्पष्ट जावंक ना मात शॉर्ट सर्किट जाल्ल्याचो अदमास उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी उक्तायलो उजो लागिल्ल्यान लाखांनी रुपयांचे लुकसाण जालां सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी आमकां विष्णू पर्येकर म्हणानी 8:34 कॉल दिले की नगरगांव आंबेडे हांगा सुपर मार्केटाक उजो लागला म्हणून आमी इमिजिएटली टर्न आउट केलो एक पावले पयले की उजो कंट्रोल आसलो आनी जे कोण हे आसले म्हणजे वर्कर जावं कोण आनी कोण तेंचे कामगार आसले तेंच्यांनी आनी स्टाफान तेंच्यांनी पयले कंट्रोल आसलो उजो येयल्या पयल्या की अंडर कंट्रोल आहा आमी रिक्वायर जितले उदक लागता तितले उदक मारूनच आमी तो एस्टिमेट केलो आनी काय चड गरज पडना उजो केन्ना लागलो सर आमकां हेचे खबर ना पूण आमकां 8:34 कॉल येयल्ली विष्णू पर्येकर हांणी कॉल केल्ली बरं आता आउट ऑफ डेंजर सर ना अंडर कंट्रोल ऑलरेडी एस्टिमेट केला आमी ओके ओके रिजन कितें ते कळोंक ना कित्याक लागून काय खबर ना पूण इलेक्ट्रिकल हे सगळें वायरींग सगळें जळयलें आहा तेंची रंग्याये कार्यावळीन 56व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची समाप्ती जाली एश मेफेर दिग्दर्शित स्किन ऑफ यू ह्या व्हिएतनाम सिंगापूर आणि जपान ह्या 3 देशांची कलाकृती आशिल्ल्या चित्रपटान भांगराळो मोर पुरस्कार फावो जालो जाल्यार अंदूचे ICFT युनेस्को गांधी पदक एरिक स्वेझन दिग्दर्शित सेफ हाऊस ह्या चित्रपटाक मेळ्ळो सर्वोत्कृष्ट वेब सिरीज पुरस्कार बंदिश बँडिट 2 ह्या सिरीजान जिखलो हे कार्यावळीत अभिनेते रजनीकांत हांका सिनेमा मळार 50 वर्सां योगदान दिल्ले खातीर तांचो भोवमान केलो पळयात इफ्फीचे कांय दोळे दिपकावपी खीण इनोव्हेशन वेगळ्या तरेन करप हे फिल्म इफीच्या सगळ्या डायरेक्टरांचे म्हणणे आशिल्ले इट इज नॉट बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा किंवा ESGचे म्हणणे नाशिल्ले ते सगळे तांचेच म्हणणे आशिल्ले की द फ्लोट कार्निवल आणि शिमगो उत्सव तातूंतल्यान दाखोवपाचो म्हणून इनॉग्रल त्या पद्दतीन जाल्लें आज क्लोजिंग सेरेमनीक परत एकदा आमी श्यामा प्रसाद भगवती देवळा हांगासर आसा म्हाका दिसता क्लोजिंग सेरेमनी पळयता आसतना ज्युरीनी जज केल्ल्या प्रमाणे वन ऑफ द बेस्ट सिनेमा बेस्ट एक्टर सगळे अवॉर्ड हांगासर दितले इन एडवान्स हांव त्या सगळ्यांचे कॉंग्रॅच्युलेशन्स करता फाटले 8-9 दीस जाले आमी ताका म्हणटा की फिल्म फॅटर्निटींतली क्रिएटिविटी स्टोरी टेलिंग हे सगळें आमकां गोंयांत पळोवपाक मेळटा गोंयकारांचें भाग्य आसा की अशा पद्दतीचे फिल्म फॅटर्निटीचे सगळे एक्टर्स ते मास्टर क्लासीस हे सगळे हांगासर पळोवपाक मेळटा आसतना हे गोंया खातीर तशी एक बरी गजाल आसा गोवन 2 फिल्मां गाला प्रिमियर जाली अबाउट इट हांव परी म्हणटा की कोंकणी फिल्म फॅटर्निटी खूब स्कोप आनी खूब बऱ्या पद्दतीन उभरते स्टोरी टेलर्स आसतले डायरेक्टर प्रोड्युसर हे खूब फुडें येता हे पळोवन म्हाकाय खूब खोस भोगता सारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री मौजूद हुए तो देखिए बहुत खुशी हो रही है एंड न्यू जनरेशन फिल्म मेकर्स को बहुत इंस्पायर करते हैं ऐसे एक फिल्म फेस्टिवल सो एंड गोवा गवर्नमेंट को भी मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ।
काणकोणच्या श्री संस्थान गोकर्ण जिवोत्तम मठातल्या श्रीरामाच्या 77 फूट उंचायेच्या मूर्तीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन अनावरण केले. या भव्य सुवाळ्याक विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वळेर स्वामीजी, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गोयचे राज्यपाल पुसपती अशोक गजपती राजू, मंत्री रमेश तवडकर, दिगंबर कामत आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी शुक्रारा काणकोणच्या श्री संस्थान गोकर्ण जिवोत्तम मठातल्या श्री रामाच्या 77 फूट उंचायेच्या मूर्तीचे अनावरण झाले. या भव्य सुवाळ्याक विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजी, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गोयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू, मंत्री रमेश तवडकार, मंत्री दिगंबर कामत आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. फुडले पिळगे खातीर गिन्यान, प्रेरणा आणि मार्गदर्शनाचे कायम केंद्र म्हूण पतगाळी मठ काम करतले. हो मठ नवे पिळगेक आमचे संस्कृताये कडेन जोडून रावपाक आदर करतलो, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. आज इस मठ के साथ जो नए आयाम जुड़े हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, प्रेरणा, जो नए आयाम जुड़े हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, प्रेरणा और साधना के स्थायी केंद्र बनने जा रहे हैं. यहां विकसित हो रहा संग्रहालय और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित 3D थिएटर, इन सब के द्वारा ये मठ अपनी परंपरा को संरक्षित कर रहा है, नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ रहा है. इसी तरह 550 दिनों में देश भर के लाखों श्रद्धालुओं की भागीदारी से हुए श्री राम नाम जप यज्ञ और उससे जुड़ी राम रथ यात्रा हमारे समाज में भक्ति और अनुशासन की सामूहिक ऊर्जा का प्रतीक बनी है. विकसित गोय 2037चे उद्दिष्ट साध्य करताना राज्याची आध्यात्मिक उदरगत जातली. श्रीरामाची मूर्ती आशिल्लो पर्तगाळी मठ राज्यातले महत्वाचे पर्यटन स्थळ जातले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले. आमी पळयता की मठ संस्कृती हो गोंयचो इतिहास आसा. वेगवेगळ्या आध्यात्मिक मठांतल्यान जावं तो तपोभुमी वयलो कुंडयचो मठ, जगद्गुरू नरेंद्राचार्य हांचो मठ, स्वामी समर्थ मठ, हातुर्णी मठ, अशा पद्धतीची गोंयांत आसलेली भजन संस्कृती आसतली किंवा पंढरपुरीक वारी वचपाची परंपरा आसतली. आमी गोंय स्पिरिच्युअल लँड म्हणून फुडें व्हरपाची ही परंपरा अशाच पद्धतीत आध्यात्मिक आणि धार्मीक परंपरेत ही विचारसरणी फुडें व्हरपाचें काम आमी सातत्यात करता. आमकां सगळ्या जाणांक खबर आहा पणजेंतल्या त्या मांडवीच्या दर्या संगमाचेर गोमंत भुमीचो जनक आमी परमपूज्य परशुरामाची भव्य अशी मूर्ती उबी केल्या उपरांत हे गोंय हे पुराय परशुराम भूमी म्हणून वळखले वता आणि परशुराम भूमीच्या नावात आमी सातत्यात थंय सुरू केल्ल्यो समुद्र आरती ह्योय सगळ्यांक खबर आसा. मानाधीक मोदीजी हांच्या सहकार्यान हांगासर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतना अटल सेतू आसतलो, ज्ञान सेतू आसतलो, कृषी सेतू आसतलो किंवा आमी म्हणटा तसो योग सेतू आसतलो. ही योग सेतूची परंपरा हांगासर ज्ञान सेतू आणि ज्ञान सेतू या माध्यमांतल्यान आमी सदोदीत फुडें व्हरत आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे भारताचे धर्मपुत्र. तांच्या फुडारपणाखाला देश व्हड प्रगती करीत आसा, अशें विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजीन सांगले. अगर सोचा जाए चातुर्मास व्रत स्वामी जी ये सब कुछ लोग करते हैं, मगर हमें संतुष्टि इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी चातुर्मास के इस काल में एक भुक्त का व्रत करते हैं. उसके अलावा नवरात्रि के दिन 9 दिन उपोषण का व्रत भी करते हैं. आज हम ये सब कुछ करने के बाद, अर्थात आध्यात्मिक रुचि को अपने साथ रखने के बाद, ऐसे प्रधानमंत्री इस स्थान पर 2014 के बाद आने के बाद आज हमारा भारत देश कितना आगे बढ़ा है ये आप सबको मालूम है. तो इसका श्रेय वो चातुर्मास व्रत में किया हुआ एक भुक्त का व्रत और नवरात्रि में किया हुआ उपोषण से भी ये सब कुछ होने की संभावना है, ये प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया है. और उन्होंने ये भी सबको एक
इच्छा जगाया है कि आप भी इस तरह का परिपालन अपने जीवन में भी करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी को ये भी कहना चाहते हैं, आपने चातुर्मास व्रत का, एक भुक्त का व्रत भी पालन किया है, नवरात्रि में उपोषण का भी पालन किया है। अगर एकादशी के दिन भी उपोषण हो जाए तो भारत 2047 का विकसित भारत शीघ्र से ही परिपूर्ण हो जाएगा, ऐसा हमारा विचार है। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। शुक्रारा तांबडो रस्तो मुळगांव वाठारात 2 दुचाकीमदी भिरांकूळ अपघात जालो। या अपघातात रेवडेचे 2 भुरगे ओमकार फट्टे आणि तेजस कवठणकाराक खलास जाले, जाल्यार एक्टिवा स्कूटरीचेर आशिल्लो हळडणचो दादलो जखमी जाला। हे दोगूय तरणाटे दिवचलच्यान म्हापशेच्या दिकेन वतना हो अपघात घडिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या। पळया। दिवचल अस्लोडे ह्या मेन रस्त्याचेर शुक्रारा सांजे एक भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातात बार्देस तालुक्यांतल्या रेवोडे वाठारांतल्या दोगा तरणाट्यांक आपलो जीव वगडावपाचो पडलो। हो अपघात मुळगांवच्या तांबडो रस्तो वाठारांत जालो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रेवोडचे 2 तरणाटे मोटरसायकली वयल्यान दिवचलच्यान म्हापसाच्या दिकेन वताले। तांबडो रस्तो वाठारांत पावतकीर फुडल्यान वचपी एक्टिवा स्कूटरीक ओवरटेक करतना मोटरसायकली चलोवपी तरणाट्याचो तोल गेलो आनी मोटरसायकल रस्त्याच्या कुशीक वचून पडली। त्या बरोबर मोटरसायकली वयलो तेजस कवठणकर आनी ओंकार फट्टे हे दोगूय जाण रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या व्हडल्या पायपाक आपटले। ह्या अपघातात ह्या दोगांय तरणाट्यांक आत्ताक जाग्यारूच मरण आयलें। जाल्यार एक्टिवा स्कूटर लेगीत रस्त्याचेर पडून एक्टिवा स्कूटर चलोवपी हळडोणे वाठारांतलो सदानंद साखळकर हो लेगीत ह्या अपघातात जखमी जाल्लो आसा। ह्या अपघातात जे तरणाटे बळी पडल्या तांकां दिवचलच्या भलायकी केंद्रांत हाडले उपरांत थंयसरल्या दोतोरांनी तांकां मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें। पुलिसांनी पंचनामो करून आतां ह्यो दोनूय डेड बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत व्हरपाचे तयारी केल्ली आसा। जाल्यार ह्या अपघातात जो एक्टिवा चालक जखमी जाला ताका लेगीत फुडल्या उपचारा खातीर म्हापसाच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हरपाची तयारी केल्ली आसा। हो अपघात नेमको कसो जालो ते अजून कळूंक ना। दिवचल पुलीस ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करता। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर परम सावंत। केशव जॉब प्रकरणात पूजा नायकान PWDचो प्रधान मुख्य अभियंतो आणि एक IAS अधिकारी सामील आशिल्ल्याचो आरोप केलो। या आरोपांचेर PWDचो अभियंतो उत्तम पार्सेकराक पेडणे जाल्ले एके कार्यावळीत पत्रकारांनी प्रश्न विचारल्यार ताणें नो कमेंट्स म्हणीत ह्या विशयाचेर उलोवप टाळ्ळें। कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पूजा नायकान मंत्री सुदीन ढवळीकार, IAS अधिकारी निखिल देसाय आणि भौशीक बांधकाम खात्याचो प्रधान मुख्य अभियंतो उत्तम पार्सेकार हांची नांवां घेतिल्ली। एका प्रादेशीक पक्षाच्या कार्यालयात कामाक आसतना थंय पयशे घेवन नोकऱ्यो दिवप हे काम आपले चालूच आसले अशें पूजान सांगिल्ल्यान गोंयांत बरीच खवदळ पातळिल्ली। हे उपरांत आता भौशीक बांधकाम खात्याचो प्रधान मुख्य अभियंतो उत्तम पार्सेकार हाका पेडणे गेल्ल्या एका कार्यावळीत पत्रकारांनी पूजान केल्ल्या आरोपांचेर प्रश्न विचारले। नो कमेंट्स म्हणीत तांणी उलोवपाक टाळ्ळें। उपरांत पत्रकारांनी ताका आनीक प्रश्नार प्रश्न करून उजरावन काडलो। पळय तुमचेर आरोप केला, कितें आहा भितर तथ्य? तुमचें नांव येता। नो कमेंट्स। कमेंट्स म्हणजे कित्याक कमेंट्स ना? आरोप जाता ना तुमचे? आरोप जाता, तुम्ही अधिकारी कॅश घेतल्यात म्हणून तुम्ही जॉबाक? म्हणजे कितें तरी आसा अशें दिसता न्ही। कितें एक्शन घेतले? जर तेणी समज त्यांनी खोटे आरोप केले जाल्यार तुम्ही कितें एक्शन घेतल्यात? हय, एक्शन घेतल्यात कितें? ऑफिसर न्हू तुम्ही आता, नंबर 1चे ऑफिसर, कितें म्हणटात?
पूजान आरोप केले तेतून तथ्य आसा, लोक म्हणटात तथ्य आसा, तुम्ही कितें म्हणटात? लोक म्हणतात तथ्य आसा न्हू. तुमचें कितें म्हणणें? की उलोवपूच ना, मौन व्रत धारण केल्यात? उलया तुम्ही ना भुतर त्या प्रकरणात तुम्ही जॉब दितात तर ऑफिसर जॉब दितात काय सरकार जॉब दिता? तुम्ही डायरेक्ट आरोप केलात न्हू तुमचे आरोप केले हा सांगा. उलय मौन व्रत धारण केलं दिसता तुम्ही. अधिकारी म्हणजे उलोवंक जाय न्हू. ऑफिसर येतो व्हडलो मरे क्लास 1. तुमका अधिकार आसा दिवपाक जॉब? काय तुम्ही ते खोटे आरोप म्हणून कितें फुडें हे करताल्यात? तिचेर एक्शन जातली पुजाचेर? करतले की आपल्याचेर आपले नाव घेतल्या म्हणून बी काय तुमका खंयच्या मंत्र्यान सांगला उलय नाका, प्रतिक्रिया दी नाका म्हणून? बी तुमका काय सपोर्ट बी आहा तसो म्हणजे सांगा नाका सध्या आम्ही मागीर पळोवया बी अशें कितें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दिवचली पिळगांव वाठारांतल्या श्री साई सेवाधाम देवळात चल्ल्या चोरी प्रकरणात दिवचल पुलिशेन एकल्याक अटक केल्या. साई सेवाधाम या देवळाचे दार फोडून ही चोरी केल्ली. चोरांत साईबाबांच्या मुर्तेच्या गळ्यातली रुपयाची रुद्राक्ष माळ फारायली. हे विशीं दिवचल पुलिशेक कागाळ केले उपरांत पुलिसांनी पंचनामा केलो. सीसीटीव्ही फुटेजी वेल्यान पुलिसांनी दुबावी टाकलो. सरकारी प्रकल्पांक विरोध करपाची लोकांक संवय जाल्या. कांय लोक स्वताच्या स्वार्था खातीर तशेंच राजकीय कारणांक लागून सरकाराच्या दर एका प्रकल्पांक विरोध करतात अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचें म्हणणें. पेडणे सावन काणकोण मेरेन जे प्रकल्प सरकार हाडटात तांकां लोकांनी विरोध करचो न्हय अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. पेडण्या धारगळ जाल्ल्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो. लोकांक प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट करप ही संवय जाल्या. आयज ह्या प्रोजेक्टाची कॉस्ट आमी 45 crores of rupees स्पेंड करता. जेन्ना आमी नॅशनल हायवे करतालो तेन्ना तुमचेच लोक हो प्रोजेक्ट बंद करपा खातीर रस्त्यार देंवले. आयज तेन्ना जर तो बंद करूंक नासलो जाल्यार हेज्या मदीं जे एक्सिडंट जाले, कोणाचे पांय मोडले, आनी कितें जालें हें जावपाक नासलें. आनी हांव जाल्यार म्हणटलो हेका जे बंद करपाक जे जबाबदार आसले तेच त्या एक्सिडंटाक जबाबदार आसात. म्हाजें स्पश्ट मत आसा. कारण म्हाका याद आसा कारण ऑलरेडी आमी फ्लायओव्हराचेरूच हो ओव्हरब्रीज जावपाचो आशिल्लो. तुमकां अंडरपास दोनी कडेन आमी दवरलेले. पण स्वताचो बारीकसो विचार करून थोडे लोक अशा पद्दतीच्या सरकाराच्या प्रोजेक्टाक प्रत्येक फावटी विरोध करीत आसात. पेडण्यात न्ही, पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत ज्या ज्या जाग्यार आमी जी डेव्हलपमेंट हाडटा स्टेटीत त्या डेव्हलपमेंटाक विरोध करपाची जी मनोवृत्ती डेव्हलप जाल्ली आसा, राजकीय दृश्ट्याय थोडे जाण विरोध करपाक लागलेले आसा. थोडे जाण स्वताचो हेतू लक्षांत दवरून विरोध करपाक लागलेले आसा. तांकां लोकांचें पडलेलें ना, तांकां स्टेटीचें पडलेलें ना, तांकां ट्युरिजमाचें पडलेलें ना, तांकां एक्सिडेंटाचें पडलेलें ना, तांकां लोकांच्या मरणाचें पडलेलें ना, तांकां स्वताच्या स्वार्थाचें पडलेलें आसा. आनी म्हणून तर म्हाका दिसता फाटल्या 5 वर्सांक हो प्रोजेक्ट डिले जालो जाल्यार बिकॉज ऑफ तेंच्या खातीर ह्या त्या लोकां खातीर हो प्रोजेक्ट डिले जालो. जर तेंच्यांनी तेन्ना विरोध करूंक नासलो जाल्यार हो प्रोजेक्ट फक्त 15 ते 20 कोटीच्या भितर जातलो आसलो. आज केंद्र सरकाराक 45 कोटी रुपया मोडचे पडटा. म्हणजे 25 कोटी रुपया आमी चड मोडटा. 25 कोटी मोडलेल्याचे ना तर हांगासर कितले जाल्याचे एक्सिडंट जाले, पांय मोडले, बाकीचे सगळे जाले. हे आमच्या खातीर खरें म्हणजे अशा पद्दतीचे एक्सिडंट हे जावचे न्ही. म्हणून तर आमी म्हणटा की आमच्या खातीर कनेक्टिविटी, सेफ्टी आनी इकॉनॉमीक ग्रोथ ह्या भागाची ही म्हत्वाची आसा. वास्को चिखले वाठारात सुरू आशिल्ल्या फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून राष्ट्रीय महामार्ग 566 बंद दवरपाचे आसात. तशेंच येरादारी अंतर्गत रस्त्यावेल्यान वळयतले. मात हाका लागून येरादारी कोयणी तशेंच सुरक्षेचो धोको निर्माण जातलो म्हणून जयराम नगरच्या थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. येरादारी वळोवपाची रद्द करात अशें म्हणीत थळाव्यांनी शुक्रारा निशेध केलो. तशेंच हे विशीं थळावत सरपंच कमला प्रसाद यादव हांकां निवेदनूय सादर केलें. वास्को फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून राष्ट्रीय महामार्ग
566 बंद दवरप आनी अंतर्गत रस्त्यावेल्यान येरादारी वळोवपा विशीं आदेश जारी केला. मात येरादारी अंतर्गत रस्त्यावेल्यान वळयली जाल्यार येरादारीची कोंडी, सुरक्षेचो धोको आनी आपतकालीन परिस्थितीचो कळाव जातलो अशें म्हणीत जयरामनगर वाठारांतल्या थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. येरादारी वळोवपाची रद्द करात अशें म्हणीत शुक्रारा थळाव्यांनी निशेध केलो. चिकालेचो सरपंच कमला प्रसाद यादव हांकां हे विशींचे निवेदनूय सादर केले. लोकांनी रस्तो वळोवपाक विरोध करचो न्ही, ते परस प्रश्न सुटावो करपाक बरे उपाय सुचोवचे म्हूण सरपंचान थळाव्या कडेन मागला. तशेंच काम बेगीन पुराय जावचें म्हूण राष्ट्रीय महामार्ग आनी भौशीक बांदकाम खात्याक सांगतले अशें आश्वासनूय सरपंचान थळाव्यांक दिलें. आमी येयल्ले कितें गव्हर्मेंटान नोटिफाय केला नॅशनल हायवे 566 बंद करून इंटरनल रोड्सान डायवर्ट करतले म्हूण. नाव इंटरनल डायवर्ट करून आमकां भरपूर इश्यूज आसाय आनी ते इश्यूज घेवन आमी हायलायट करून आमी आयज एक मेमोरंडम दिला. आतां सद्याक विदाउट डायवर्जन ऑफ ट्रॅफिक रोड ट्रॅफिक कंजेस्ट जाता. देर इज कंजेशन, देर आर एक्सिडेंट्स, मायनर एक्सिडेंट्स, मेजर एक्सिडेंट्स आनी हे डायवर्ट करून वॉट विल बी द स्टेट ऑफ दिस रोड, हाव द रोड विल बी मॅनेजेबल. इंटरनल रोड्स आर हॅव्हिंग शार्प कर्व्स, शार्प टर्न्स आनी नॅरो रोड्स. हांव एक गाडी भायर काडटा जाल्यार आमकां मेळपाना, आमी कितें करपाचें? आनी व्हेकल येतले आमकां बंद करतले. सपोज कोणाक एक हार्ट अटॅक येयलो आनी एक रेसिडेंट हॅज टू बी मूव्ड आउट टू द हॉस्पिटल. As Dr. Praveen has already rightly pointed out, this traffic congestion will be the death of that person. That is sure. We strongly demand Sarpanch to write a letter to National Highway to cancel this diversion and request the collector also to take note of this and cancel the diversion of the road. All these months, almost for several months, without the diversion, we are already having a traffic jam there. Now, what has happened? Because we all kept quiet, today people are taking advantage of the situation. So we are requesting, before diversion, if there's a traffic jam, we have solved so much problems. So you can imagine, after this practice is done, after this diversion is done, what will be our state? So we request the government to please consider this. Even now, before they're closing the road, come and see the traffic jam. आमचो सगळे वाठाराच्या लोकांचो जो आसा की थंय आमकां डायवर्जन नाका, बिकॉज इट इज टू रिस्की. कित्याक जे सोल्युशन सुद्दां जर डिपार्टमेंटान दिले की ट्रॅफिक पुलीस 2 हांगा 2 थंय दवरले, बट टेक्निकली पळोवपाक गेले ऑन दी ग्राउंड इट इज नॉट पॉसिबल. बिकॉज सगळ्यांच्या घराच्या भायर गेट आसा, कोणी गाडी भायर काडटना कोण कोणाक रावना. इवन इल्लोसो जागो तूं रिवर्सान सुद्दां गाडी भायर रस्त्यार काडटा, इल्लो जागो म्हळ्यार स्कूटर चिप जावन वयता आनी ती स्कूटर सुद्दां गाडयेक लागली की ह्या डायवर्जना खातीर आमकां वाड्या वयल्या लोकांक झगड्यांक घालपाच्यो खबऱ्यो ह्यो. आनी व्हडलो मेजर अशें हें कांय ना, बिकॉज थंय गाडी रिवर्स काढून कोणाक मेळपाना आनी एक एक दारान कोण पुलीस किंवा आनी कोण कोणाक रावपाचें ना. आनी हेवी इन सिंपल टर्म नॅशनल हायवेचो ट्रॅफिक इंटरनल रोडार डायवर्ट करप इट इज इम्पॉसिबल. म्हणटा तूं सद्याक तर तो डायवर्जन थंय ना, कित्याक आनी ऑल्टरनेट सोल्युशन कितें तरी डिपार्टमेंटान आमच्या रेसिडेंट्सा पर्यंत घेवन येवपाक. रोड क्लोजर कित्याक करता गव्हर्मेंट? दॅट वर्क चालू आहा पळय हायवेचो, जे 1 वर्सांनी काम जावपाचें आहा ते 3-4 म्हयने काम जावपाक लागून दे वॉन्ट अ डायवर्जन. सो आतां रेजिडेंट्स थिंगा जाल्ले आहा, दे आर सेइंग दॅट क्लोज द रोड, आमकां नाका डायवर्जन. हांव कितें म्हणटा, डायवर्जन नाका जाल्यार वील बी सफरींग मोर, बिकॉज 1 year दॅट ब्रिज वील टेक टू बिल्ड आनी इट्स व्हेरी रिस्की. आज आमी वयता पळय, फाल्यां वरतून कितें पडलें जाल्यार आमी रिस्कान वयता. So I have requested them, Baba, diversion band karna ka. You have some points, they will sort it out. About 90% traffic going through Chikalim Panchayat, Anga Sagalan, then issuing pass to local residents, heavy traffic block karpache. Barik तुम्ही सजेशन करा. We are putting pressure on National Highway आणि MBR की 3-4 महिन्यान काबार करून ते काम, because people have to suffer so much then. So 3-4 महिन्यान काबार झाले then normal traffic ओपन जातले. आता लोकांचे पॉइंट्स आहा किती किती आहा, we will note it down and will put forward to PWD and National Highway. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वर्डान प्रवेश केलो खरो, पूण ताच्या प्रवेशाचेर आरजीपीचो मुखेली दादोशी नाशिल्ल्याचें दिसून आयलें. तशेंच फुडाऱ्यांची आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया लेगीत आयकपाक मेळ्ळ्यो. त्या उपरांत विजय सरदेसायान ह्या बाबतींत आपली भुमिका स्पश्ट केली. आमी हांगा फुटिरांक फायदो करपा खातीर नात. इजिदोर फर्नांडीस हाका फक्त प्रशांत नायकाक आदार दिवपा खातीर घेतिल्लो, ताका तिकेट मेळची ना. ताच्या प्रवेशाचो इतलो परिणाम जातलो अशी आमी अपेक्षा करूंक नाशिल्ली अशें आमदार विजय सरदेसायान सांगलें. पळय, डिफेक्टरांक प्लॅटफॉर्म दिवपाक गोवा फॉरवर्ड पक्ष ना, हे क्लियर तकलेन धरा. इजिदोराक आमी घेतलो प्रशांत नायकाक बेनिफीट जावपाक. त्या टायमार हांवें चिंतूंक ना की येदो व्हडलो तेजेर आवाज जातलो.
कित्याक म्हाका एक खबर आहा की 90% कॅबिनेट गोंयची डिफेक्टरांचे आहा आनी कोण ताजेर उलयना. विजय सरदेसाय एक फुडिल्ले आमदार मेंबर म्हणून येता आनी कॅन्डिडेट खंयच हात जालो म्हणून सांगना आनी येदो व्हडलो इश्यू जाता. हो इश्यूय कोण करता, जाका त्रास जाता तो करता. आता खूब जाणांक तांचे फिलिंग्स हर्ट जातात, खूब तांचे पार्टीचे स्टँड आहा, इन्क्लुडींग RG और मे बी काँग्रेस. तांचे स्टँडाक हांव मान दिता. दे हॅव अ रायट टू देअर स्टँड एंड आय रिस्पेक्ट देअर स्टँड. But our intention of taking Visitor is to ensure that one of the original revolutionaries of Goa, प्रशांत नाईक म्हणटा तुम्ही सगळ्यांक जाणा आसतले की पयलीं खरे क्रांतिकारी तेन्ना प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स युनियन आशिल्ली, भुरग्यां खातीर झगडटाले, खरी क्रांती करून 50% कन्सेशन मेळ्ळी. अशा मनशाक रिप्रेझेंटेशन मेळचें ताचे खातीर आमी हें केल्लें. आमी येदो व्हडलो इम्पॅक्ट जातलो तो चिंतूंक ना. आनी आय एम apologetic. I'm sorry for not anticipating this type of response. And I will not make my party a platform for defectors. This I am willing to be on record. आवाज गोयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉइन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल खूब प्रेम आनी आवड